सोडून हांव वेता देवाशी हांव वेता. आयचो ओपनिंग बॅट्समॅन ह्या थ्रेझेनांक आमचो आदलो कूर फादर फ्रांसीस ताका आमी येवकार दिता. दर एका थ्रेझेनांक ताका हांव केरीत भाशेन आपयता, कित्याक पयली ही फिरगोज ताची आनी हे फिरगोजेचो ताका जाय तो मोग आहा. आनी तो आयलो म्हणटच तुमी खुशाल जातात आनी ताचो संदेशूय निवळ आनी सारको क्लियर. ते पासत आमी ताका माई मोगाचो येवकार दिता. ताचे आस्ते मुखामळ आमकां दुसरेच भाशेन हे समरमणेन भितर काडटा. आनी हो पयलो बॅट्समॅन ताका सांगना तूं आज पयलो बॅट्समॅन आनी मागीर आनीक एक दोन फावटी तो येतलो. ताका आमी आदींच फुडें दिन वाचता आनी ताच्या म्हयन्यारपणांचेर देवान आपली विंच दिली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीच्यानो आयज तावन आमी बागयोंत आंतोनीचे हे 13 दिसांची तयारी जाका म्हणटात त्रेझेना आमी सुरू करता. आनी आमी पयस ओ लागीं तावन हांगासर आयल्यांत मोगान आयल्यांत. थोडीं हे लायव्ह स्ट्रिमिंगा उदेशी ह्या माध्यमा उदेशी वांटो घेतात. हें दाखयता आमची भोक्ती आमचो मोग ह्या बागयोंता थंय. आनी खऱ्यांनीच हो बागयोंत ओतसोऱ्यांचो जो आमकां उगडास करता की जो मनीस मांडावळीचो आनी शिस्तीचो आसा तो आपल्या जिवितान पवित्रपण जोडून घेता. त्याच पासत तो देवा लागीं आसा. आमची मागणी तो आयकता. प्रितीच्यानो ह्या 13 दिसान आमी जायतें कितें नियाळटल्यो केरीत विशयांची जी आमकां भावार्थान जियोंक आदार दितले, तेच भाशेन आमच्या समाजीक जिवितांतूय जियोंक आदार दितले, आमच्या जिविताक मार्गदर्शन दितले. आनी आयज ह्या पयल्याच दिसा शिस्त आनीक मांडावळ हाचेर आमकां नियाळ करूंक उलो मारलेलो आसा. आयज जेन्ना आमी हांगासर भोक्तीन एकठांय जाल्यान केरीत भाशेन मागुया आमकां देवान केरीत भाशेन मांडावळीन आनी शिस्तीन जिवंक आदार दिवं आनीक पवित्रपण जोडून घेवं. कित्याक बागयोंत आंतोनी मांडावळीचो आनी शिस्तीचो मनीस आसलो. शिस्त ताणें सांबाळली आनी ह्याच पासत तो आपल्या जिवितान पवित्रपण जोडूंक पावलो, देवा लागीं तो पावलो. तर हेंच कल्पना मनान दवरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. आनी जायते पावटी घोडी आमी चुकल्यांत जायत मांडावळीचें आनी शिस्तीचें जिवीत जिवंक चुकल्यांत आमी आनी देवा कडसून पयस गेल्यांत जायत. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागुया. हात जोडून म्हणुया, सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakuto Somia kakuto Krista kakuto Krista kakuto
소명과 구고 소명과 구고 ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. किरीत भाशेन मागुया जी कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात, जी कोण पिडींत आसात, नोकरी सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशेतात, जिवितांत सांगाती सोदतात, आपल्या जिवितान कोणी जाय ते हाल उपद्रे जाल्ले आसात, कोश्ट पडलेले आसात. आमी आमची एके भाशेन कास्की इंतेसांवां घेवन आयिल्लीं आसात. ह्या वेळार आमी बागयुंद आंतोनीचे विणवणेन देवाक ती उबारुया. आयचे हे त्रेजेनाचे हे मिसाचे इंतेसांव भेटयता बॅटनी आनी निकिता पेरेरा तांचे पासत आमी मागुया. आनी जाणी आपणा पासत मागूंक लायला तांचोय ह्या वेळार आमी उगडास करुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोआच्या बागयुंद आंतोनी कोऱ्या भावार्थाचो शार प्रसंगदार आनी गोरजेक आगंताक आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय. ताचे शिकोवणेन आनी ताच्या बागयोन जिविताचे देखीन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पावंक आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकवटान जे येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवळ जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हळें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगळें तुमचें जेवण पसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवळ जनावरांक, अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्पराचे प्रेती संसारू पोटबोला सर्वेस्पराचे प्रेती
सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असली पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. आमचो जबाब. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखोड ना. ताचे सवें काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो जबाब. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावन गायन घेवया. B8 पेज नंबर 24. आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतल्यो. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu Bapaचे उतर तूं, ताच्या मोगाची खबर सांग. काळोखांतून तूं आमकां बापाशी पावूंक घे. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जिवां पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विंगताले ते, आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक, शेळयां, बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विंगतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास दिवलो. सोमयाचें शिव वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो,
आयज आमी सगळीं कुशालकायेन ह्या पयल्या त्रेजेनान वांटो घेवन भोगतीन एकठांय जाल्लीं आसात आनी ह्या पयल्याच दिसा आमकां हो गरजेचो विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा आनी तो म्हणल्यार देव आमचो मांडावडीचो देव आनी किरीत भाशेन आमी सेवा धर्मीक रितींनी मांडावड सांबाळूंक जाय तर आख्या नियाळान किरीत भाशेन आमी नियाळटोल्या पयले सुवातेर कित्याक मांडावड शिस्त डिसिप्लीन ऑर्डर गरजेची आमी पळयतले आमचोच देव कितलो मांडावडीचो तो आनी हे नियाळल्या उपरांत सेवा धर्मीक रितींनी जी आमी ही जाता ती हे रितींनी मांडावडान शिस्त कितली गरजेची ती हे ह्या नियाळांत आमी नियाळटले प्रितीच्यानो मांडावड शिस्त डिसिप्लीन कित्याक गरजेची आमकां थोडी ही काणी आमकां आदाराची जायते पावटी हांवें सांगल्या ती एक बापूय आनी पूत आसलो हे बापायकूय आपल्या पुताचें जायतें पडलेलें ताच्या फुडाराचो ताका हुस्को आसलो कित्याक तो कांयचे कांय कोत्तालो एक दिसकूय ह्या बापायन आपल्या पुताक पतंगाचो उत्सव कायट पतंग उबोवपाचो तांचे फेस्त आसली परब थंयसर ताका घेवन गेलो खंय पुताक आमी आयज कायट पतंग उबोवया आनी बरें शॉपार दुकानार वचोन एक कायट घेतलें खंय ताका सुतूय घेतलें बांदून आनी माडयेर वचून खंय ते उबोवंक लागले गांवांतलो सगलो लोक त्या उत्सवाक पतंगाच्या उत्सवाक आपापली कायट ओ पतंग उबोवंक लागले आनी हो पूत खंय खुशाल जालो आपल्या बापाय सांगाता पतंग उबोवंक कायट उबोवंक आनी उबयता उबयता हो पूत आनी खुशाल जालो कित्याक ताचें खंय कायट पतंग वयर वयर वचोंक लागलें दुसऱ्या भाशेन वयर वयर वचोंक लागलें तो खुशाल जालो आपलें कायट वयर उगता तें पळोवन पूण मोदेंच ताची भितरल्यान एक आस जाली म्हजें कायट आनीक वयर वचोंक जाय म्हाका म्हजें कायट सगळ्यान वयर पावूंक जाय आनी ताणें पळयलें सूत आख्खें काबार जालें जें सुतान तो कायट उबयतालो तें काबार जालें तो ताच्या मनान मांडणी आयली आनी ती ताणें बापाय मुखार दवरली म्हाका म्हजें कायट पतंग वयर आनीक काडूंक जाय म्हज्यान हें सूत सोडूंक येता बापायन म्हणलें खंय बाबा तुका जाय तें कर आनी तशेंच केलें आपलें कायट आनीक वयर उबोवंक पतंग सूत सोडलें खंय आनीक बऱ्यांनीच ताचें कायट वयर गेलें पूण थोड्याच वेळान कांय किणा भितर खंय हेवटेन तेवटेन वचोंक लागलें ताचें पतंग वाऱ्याचेर आनीक रोखडेंच खंय थोड्याच वेळान सकयल पडलें पूत हें पळोवन निराशी जालो सगल्यांची कायटां दुसऱ्यांची कायटां पतंग तशींच वाऱ्यांत उगतालीं पूण आपलें कायट जें सोडलेलें वयर वचोन सकला पडलें तेन्ना खंय ताच्या बापायन ही सोंद घेतली आनी आपल्या पुताक सांगलें पुता म्हज्या पळय तूं आतां निराशी जालो कित्याक तुका तुजें कायट वयर उबोवंक जाय आसलें पतंग पूण तूं विसरलो इतलो वेळ तुजें पतंग कायट वाऱ्यान उगतालें जाल्यार तें फकत त्या सुताक लागून जें तूं धरून आसलो जे मेरेन तुवें सूत सोडलें आशेन आनीक वयर उबोवंक तें गेलें कायट हेवटेन तेवटेन गेलें आनी पडलें तुज्याय जिवितान तुका वयर वचोंक जाय तुका एक ताळणी येतली जे भाशेन हें सूत तुका दिसली एक आडकोड तुकाय दिसतलें जाय तें जिवितान शिस्त डिसिप्लीन आडकोड कशी हांगा थंयसर वचोंक दिना पूण आमच्या जिवितान एक सूत गरजेचें तें म्हणल्यार डिसिप्लीन शिस्त मांडावड तें आमचें जिवीत एके भाशेन सुता भाशेन वयर वाऱ्यांत वयर वयर वचूंक आदार दिता जे मेरेन तुवें शिस्त हें सूत सोडटा शिस्तीचें मांडावडीचें तुजेंय जिवीत हेवटेन तेवटेन वेतलें आनी कांय किणा भितर सकयल पडटलें हो पूत जाय तें शिकोन गेलो आनी तेंच आयज आमकांय बी जायते फावटी आमकां प्रश्न कित्याक कायदे कित्याक हें एश असो जाय तेश असो जाय हें करूं जाय तें कित्याक काय कित्याक शिस्त मांडावड प्रितीच्यानो आमकां बरें तें करूंक आदार दिता नाल्यार आमचेंय जिवीत हेवटेन तेवटेन वेतलें आनी आमी सकला पडटलीं शिस्त मांडावड आमकां आदार दिता पवित्र जावंक
वयर देवा बरें पावूंक नाजाल्यार आमी सोकलाच पडटलीं आनी त्या पासून शिस्त गरजेची आनी कितें भाशेन क्रिस्तांवांक आमकां कित्याक शिस्त आनी मांडावळ गरजेची कित्याक आमचो देवूच मांडावळीचो देव जो शिस्त आनी मांडावळ सांबाळटा आमचो देव आनी तेंच आयच्या वाचपान देवाच्या उतरांत आमी पळयता देव आसा थंयसर मांडावळ आसा ऑर्डर आनी डिसिप्लीन शिस्त आसा देव जंयसर बेशिस्त आसा जंयसर घुसपा गोंदळ आसा थंयसर मांडावळ घालता जंयसर घुसपा गोंदळ आसा थंयसर देव ना देव सारकी ऑर्डर घालता आनी हेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयलां 6व्या दिसाक आसा देव आतां सगळें मांडावळीन रचल्या उपरांत एक दिसा एक ताच्यान एकूच फारा कितें करूंक जातालें पूण बरे मांडावळीन एक दीस घेता एक रोजता उजवाड जावं ती अंतराळ जावं जमीन जावं झाडां जावं मोनजां आतां 6व्या दिसा पावता तेन्ना तो बरे भाशेन मनशाक रोचता मांडावळीन डिवायन क्रोनॉलॉजी बरी मांडावळ कित्याक देव मांडावळ घुसपा गोंदळ आसलो थंयसर बरी मांडावळ हाडटा आनी मनशाक रोचता तेवूय बी मांडावळीन प्रितीच्यानो देव आतांय मांडावळ आसा शिस्त आसा तो घुसपा गोंदळाचो न्ही आनी आयज देखून रोचता तो मांडावळीन आमकांच पळयात प्रितीच्यानो आमी ह्या संवसारांत कशीं आयल्यान देवान आमकां कशीं रोचल्यान जायतीं आदी विचारी आमी कशीं जालें गे माय म्हणल्यार तुका देवान वयरतान उडयला म्हणटाले ओ कोल्यान सोडला हाडून हें म्हणटालीं आतां ना आमी जाणात कशे भाशेन आमकां देवान रोचल्यान ती अकस्मात न्ही बेश्टेनी मांडावळ आमची आवय बापूय मोगान एक जाली एक जावन दुसऱ्या दिसा रोखडीं जावंक नात आमी ना कोण जाल्यार ना रोचलीं आमकां आनी हूंय कुसव्यांत हूंय नाका जाल्ले सुवातेर देवाची ती देखून मांडावळ आमकां आमच्या आवयच्या कुसव्यांत ताणें रोचली मांडावळ ती 9 म्हयने घेतले थोडीं बाड्या 7 म्हयन्याचेर जातात पूण कितेंय जावं एक म्हयनो आमची वाड कोत्ता ती मांडावळ देवाची मांडावळ ती डिवायन ऑर्डर आनी हें जाल्या उपरांत आमी जल्माक येता आमकां देखून देव रोचता जाल्यार मांडावळीन आनी आयज देखून जें सगळें ताणें केलां मांडावळी कित्याक देव मांडावळीचो आनी हेंच आमी आयच्या पयले वाचपान पळयता मनशाक रोचतोच ताणें ताका जबाबदारी दिली व्हडली जबाबदारी मनशाक ताणें आपणा सारक्याचो रोचलो आनी देव कसलो इन हिज ओन इमेज एंड लायकनेस देव कसलो मांडावळीचो देव जाल्यार ताणें आमकां आपणा सारक्या रोचलें जाल्यार आमी मांडावळीची जावं आमच्यान म्हणूंक जाय मांडावळ म्हाका लागना म्हाका शिस्त लागना हांव म्हाका जाय तें करता ना म्हज्यान म्हणूंक जायना त्या पासून सगळे कडेन वचत प्रितीच्यानो म्हाका बरें दिसत ना दिसत म्हाकाय जायते फावटी बरें दिसना कित्याक ती आडकूड कशी जाता जे भाशेन ते भुरग्याक जालें तें सूत आडकूड जालें पूण तें आमकां आदार दिता बरें जिवीत जिवंक पवित्र जावं शिस्त आनी मांडावळ आमकां जाग्यार घालता आनी हें भाग्योन आंतोनीनूय केलें भाग्योन आंतोन जाचें नांव आमी जाणात फेर्दिनांद आसलो जेन्ना ताका देवान आपयलो 15 वर्सांचो आसतना तो मोठान भितर सरलो मॉनेस्ट्रीन पाद्री म्हणून जावं आगुस्तीनियन तातूंत भितर सरलो तो आनी जेन्ना तो गेलो तें मोठ ताच्याच गांवांत आसलें लिस्बोआ गांवांत आनी तो इतलो आगुस्तीन फेर्दिनांद भुरगो आसतना आपुरबायेचो मोगाचो आसलो कितें जालें जेन्ना तो मोठान गेलो तेन्ना एक आडकूड जाली जी ताची सोयरीं दायरीं आसलीं इश्ट आसलीं ती ताका मेळूंक येवंक लागलीं मोठान ताका जाप करूंक ताचे सांगाता वेळ सारूंक 15 वर्साचो भुरगो खऱ्यांनीच खुशाल जावपाचो कित्याक उगडास आसता आमकां देखून आमी सेमिनारीक गेले आवय आमचे पयले दीस हाल उपद्र्यांचे जाले घरांत उगडास येवन आमच्या मोगयांचो उगडास येवन ताकाय जालें आनी तिवूय येतालीं वेळ सारूंक पूण फेर्दिनांद सांतांतून शिस्तीचो आनी मांडावळीचो मनीस आसलो ताणें म्हणलें आरे ही सगळीं सोयरीं दायरीं इश्ट मित्रां परतून म्हाका मेळूंक येतात म्हजें लक्ष देवा वयलें वेता म्हज्यान मागणें करूंक जायना बरें शिकोवंक जायना ओगेपणान वेळ सारूंक जायना ताका 2 ऑप्शन आसलीं हांगासर एन्जॉय करूंक ताच्यान बरे भाशेन करूंक जातालें म्हजीं घरचीं येतात मेळूंक ओ शिस्तीन जिवंक आनी तो आपल्या वडिलांची वेता
परवानगी माग कित्याक ताणें एक आंगवण घेतलेली वाव स्टेबिलिटी म्हणटात ती म्हणल्यार जंयसर भितर सरता थंयसरूच ताची आकारणी थंयसरूच रावंक जाय आसलें पूण हें जाणा जावन ही आंगवण केल्या आसतना आपल्या वडिलाशी वेता म्हाका परवानगी दी दुसरे कडेन वचूंक कित्याक म्हजें लक्ष हांगासर उरोना देवाचेर म्हाका मागण्यांत वेळ सारूंक मेळना शिकोवप बरें करूंक मेळना कित्याक म्हजीं घरचीं येतात परतून परतून न्हूय ताका घरच्यांचो राग आसलो ताका घरचीं नाका आसलीं हें म्हणोन न्ही पूण तो शिस्तीचो आसलो तो जाणा आसलो आपणाक कितें जाय तें आनी ताचो वडील हें पळयता आरे हो भुरगो इतली ताची मूत व्हडली शिस्तीचो आनी ताका परवानगी दिता आनी उपरांत तो मागीर कोइंब्रा थंयसर वेता मोठान भितर सरून आनी आपलो वेळ मागण्यांत सारून शिकोवप करून बरो जाता यादनी आनी त्याच पासत बरें शिकोवप करून तो व्हडलें शर्माव सांगता देवा सांगता वेळ सारून बागयोन जाता हें कित्याक घडलें तो कांयच्या कांय कोत्तालो म्हणून न्ही पूण मांडावळीचो शिस्तीचो मनीस आसलो म्हणून बागयोन तांतून आयज प्रितीच्यानो दूर एकल्याक आमकांय आपयल्यान मांडावळीची शिस्तीची जावं सगळे कडेन मांडावळ गरजेची पूण आयचो नियाळ आनी विशय आमकां सेवाधर्मीक रितींनी मांडावळ सांबाळूंक आपयता कित्याक सेवादोर म्हणटा तो ओ जी देवाची पोरजां एकठांय जावन देवाक बोजूंक येता आनी आमकां जाय तशें न्ही पवित्र सभेन मांडावळ घातलेली आसा कित्याक ही देवाक बोसपाची रीत पवित्र रीत त्या पासत ताका मांडावळ आसा कोणें कांयचें कांय करूंक जायना आनी हें आमकां आयज करूंक आपयलां प्रितीच्यानो आमी शिव वर्तमानांत वचत जेजूय मांडावळ घालता आमी पळयता देव मंदीर जी देवाची सुवात आसली मागण्याची सुवात आसली आतां कितें जाल्लें देवाचेर लक्ष आसूंक जाय आसलें तें आतां धंद्याचेर गेलें लक्ष पवित्रपण आसूंक जाय आसलें थंयसर आतां वेपार धंदो जालो करप्शन जातालें जायतें जातालें आनी हें जेजून पळयलें हें सारकें जायना जी देवाक भेटयल्ली सुवात जंयसर पवित्रपण आसूंक जाय थंयसर सगळें कांयचें कांय जाता मांडावळ ना शिस्त ना वेता जायते फावटी आमी म्हणटा आवय जेजू मोगाड हें तें आयज आमी पळयता तो स्ट्रिक्ट सारको आसलो उमटिता मांड बी हांगासर आमी आयकलां तांचे मांड उमटिले दुडू वतले आमी म्हणटा आवय दोयाड आसा दुडू दोरे मांड आनी हांव मेज आनी आलोवपाना तांचे तें आनी म्हणोना दाडायता कित्याक शिस्त घालूंक तांकां शिकोवंक हें केलां तें सारकें न्ही तुमी आख्खी मांडा घुसपा गोंदळ करून दवरला देवाच्या म्हज्या बापाच्या घराचो आनी शिस्त घालता थंयसर प्रितीच्यानो हें आमी पळयता जेजू ताय आपल्या बापाच्या घरा कितलो मोग दाखयतालो आमकांय बी तेंच करूंक उलो मारलो आसा कित्याक जंयसर देव आसा थंयसर पवित्रपण आसा आनी पवित्रपण उरता जेन्ना मांडावळ आसा मांडावळ ना कांयचें कांय जाता पवित्रपणूय वेता आमच्या देखून घरांत पळयात आदीं कायदे आसले 7 म्हणल्यार घरां पावोंक जाय ती मांडावळ शिस्त आसली ती कित्याक ताचे उद्देशी बरेंपण येता पवित्र उरता म्हजें भुरगें घरा पावतलें गोच्चीं घरा पावतलीं आयज कुंकणां कोंबयो देखून गुडांक पावतात पूण लोक पावना कित्याक काय कितेंय तरी कारण आसतलें पूण हें जाता तें सारकें काय खंय तरी शिस्त गेल्या काय तशेंच सेवा धर्मान शिस्त मांडावळ आसा कित्याक पवित्र धरूंक ह्यो रिती पवित्र धरूंक आमकां दाखोवंक की देवाची बोजवण करतात आनी त्या पासत प्रितीच्यानो ही सेवा धर्मान जावं तें मीस जावं तें साक्रामेंत सगळे मांडावळीन घातलें जें आमी पुस्तकां देखून वापरतात ती आमकां सुचयतात कितें म्हणोंक जाय कितें करूंक जाय तें सगळें थारायिल्लें आसा आनी आमकां दूर एकल्याक उलो मारलो आसा ही मांडावळ सांबाळून मिसान देखून पळय मिसान मांडावळ आसा सुरवातेची रीत मागीर उतराचो सेवादोर मागीर जेजूच्या कुडी रोगताचो सेवादोर थंयसर वेता मागीर सोंपणेची रीत हांवें येवन म्हणोंक जायना आयज दुसरे भाशेन करुया आमी चल भेटोवणी पयलीं हाडया पादिगार दांडायतलो ना करूंक जायना कित्याक ती मांडावळ आनी ती म्हजी न्ही पवित्र सभेन घातल्या कित्याक की देवाची रीत पवित्र रीत
ती मांडावळ आनी हांवें तिका मान दिवंक जाय सगळे जे बेश्टी साद्यो वस्तू देखून आमी सांगाता बसतात सांगाता वेळार उबी रावतात मागणें करतात तेन्ना जावं ते फावो ते वेळारूच आमी दिमी घालतात संस्काराच्या वेळार कित्याक तो देवाक नमस्कार करपाचो वेळ म्हज्यान जायना हांव सायडीन रावता हांव बसतां कित्याक दुसऱ्याकूय आडकूड करिना म्हजी मांडावळ सांबाळटा शीत सांबाळटा आनी दुसऱ्याची मांडावळ सांबाळटा हें सगळें आसा म्हज्यान हाल्या येवन मिसान हात उबारून करूंक जायना कित्याक तें सांगूंक ना तें म्हज्यान दुसरे कडेन करूंक जाता पूण हांगासून न्ही कित्याक हाका मांडावळ घातल्या कित्याक सगळीं सांगाता एक फामील कशी आमी देवाक बोजूंक कित्याक जे भाशेन हांव हांगासर शिवोलेन ही मिसाची बॅट समोर ना ही मांडावळीक लागून हांव दुसरे कडेन जावं ते मडगांवां जावं ते गोंयांत दुसरे कडेन जावं ते भारतांत वा दुसऱ्या देशांत एकूच भाशेन हांव समोर उमता एक फामील कशी ही मांडावळ आमकां सांबाळटा आनी त्याच वासत प्रितीच्यानो ही शिस्त सेवा धर्मांत गरजेची जायते फावटी आमची चूक जाता ना करून दिया लोकांक कितें कोत्तात तें नाजाल्यार लोक येवचो ना नाजाल्यार ती करची ना ती धांवतली कॉम्प्रमायज कोत्तात ना सेवा धर्माची कॉम्प्रमायज करूंक जायना कित्याक ती देवाची भोजवण करपाची रीत पवित्र रीत आनी त्या पासून जायते कडेन आमी पळयता कांयचे कांय करूंक दितात शिस्त सगळे कडेन जावं ते म्हज्या नेस्पान हांव कशे भाशेन येता हें म्हाका दाखयतलें हांव हे रितीक पवित्र म्हणून मान दिता जाल्यार म्हज्या नेस्पान ओगेपण सांबाळटा तेन्ना हांव येता ओ वेपाराचो सुवात न्ही ही हेडपाची सुवात न्ही हांव ओगेपण सांबाळटा वेळार येता सदांच हांव लेट येता ओके एक दीस लेट जाता कितेंय जावं कांय कारणां आसात आमी पूण सदांच हास्य हांव लेट येता दाखयता बाबा हांव ही मिसा बेटीक ह्या सेवा धर्माक मान दिना कित्याक हांव म्हाका जाय तें करता म्हाका सांगलां वेळार येवंक ही शिस्त म्हज्या जिवितांत दाखयतलो म्हाका हांव खंयसर आसा तो जावं तो हांव सदांच भायर रावता हास्य भायर रावता भितर आसोन देखून सुवात तसलीं आसा सदां भायर रावतात तीं थोडीं जाण आसा सदांच मुखार बसून बाळ्या बांकांक देखून झगडटात तसलीं आसात आमची बरीं बाळ्या पूण थोडीं आसा सदांच भायरूय रावतात हें दाखयता म्हजी शिस्त खंय आसा ती हांव सेवा धर्माक बरे भाशेन मान दिता जाल्यार आनी हाचेर आमकां पडटलें हांव खऱ्यांनीच एक देवाचे भक्तीचे रितींक मान दिता तांचो मोग करता जाल्यार जायते फावटी येता इश्टानो म्हणून कित्याक काय इतले कायदे कित्याक तें कित्याक उबे रावंक जाय मी कुमन्यांव घेवंक देवाची कूड शिवंक कित्याक मांडावळीन वचोंक जाय कित्याक ती पवित्र रीत ती आमकां देवा सुरशी लागीं हाडटा कांयच्या कांय केल्लें जाल्यार प्रितीच्यानो ही सर्कस जावपाचें आनी आयज जायतें जाता काजारां देखून आमची सेवा धर्मीक रित्यो सर्कस जाल्यात इश्को काड तेशको काड फोटो एज इफ स्टुडियो जाला थंयसर देव आसा भक्तीच्यो रिती जाता तें आमकां पळयना ना कितेंय जावं कितेंय करूंक येता ना बागयोन आंतोनीन सेवा धर्माक मान दिलो मांडावळ सांबाळी आपणाक जाय ते भाशेन करूंक ना रितीच्यानो जो देव मांडावळीचो आनी शिस्तीचो तो ह्या आल्ताराचेर थोड्याच वेळान येतलो आनी आमकां आयज ह्या नियाळा उद्देशीं दर एकल्याक उलो मारलेलो आसा आमी सगळीं क्रिस्तांव बागयोन आंतोनीचीं भोगतां जे भाशेन तो शिस्तीचो आनी मांडावळ सांबाळपी आमी मांडावळ शीत सांबाळू तेरीच भाशेन सेवा धर्मीक रितींनी बरे भाशेन माणसुगेन वांटो घेवन शीत सांबाळूंक मांडावळ आनी हे भाशेन आमची भक्ती आमचो मोग हे सेवा धर्मीक रितींक दाखोवंक आनी तांचे उद्देशी आमी पवित्रपण जोडून घेवंक आमकां दर एकल्याक हे मिसा बेटीन कृपा मागुया सगळीं आमी उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया आमच्या बागयोन बापान गवल्यांनी आनी सगळ्या याज्ञिकारींनी भक्तीन आनी अत्यंबरीपणूय सोमार बोल्ल्या सेवा धर्मा वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार थीर करून देवा लागीं मागुया देवा
आयकून सुटलो मुक्तीपणान आमा समेस्तांनी मिसा बेटीन वांटो घेतना भक्तीपरीन आनी शिस्तीन वांटो घेवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दोन्या देवा आयकून सुटलो मुक्तीपणान आयच्या त्रेजनाच्या पयल्या दिसा आपल्या इतेसां भेटयतल्या बेटनी आनी निकिता परेरा हांचेर देवान आपलो शुभम आशिर्वाद घालून म्हूण बागयोन आतोनीचे विनोने बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकून सुटलो मुक्तीपणान दोळ बाबा कालतक्यान तुजी फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C15 पेज नंबर 34 C15. सगळ्यो बिरावया म्हज्या बाप भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके भुमी सगळेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तूं भावार्थ्याचो उजवाड तुज्या शेडयांक उतरान देखीन चलोवंक बागेवन तातूंत एक पवित्र सोबेक तुवें फावो केलोय. ताणें उतरान शिकयलो तो बावाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सुर्गीची वाट धरून आमकां फावो कर आनी हें आमचें बलिदान मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातूंत तुज्या भोगताचे मानांक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. पवित्र
सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुवाकी Hosanna utsorgi, Hosanna utsorgi. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पुरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोर घोस्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घ्या आनी खाया ही मोजी ही कूड तुमचे पासोत समोर पोहोची तीच पोरी जेवण जातो ताणे हे कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्याशी सांग दिली ही म्हणून तुम्ही ही सोमेस घ्या आनी हांतले पिया ही मोज्या रोगताची ही खास नव्यानी सासणी कोराराचे हे ही रोगोन पातकांचे ही बोगसोणे मेळच्या तुमचे हे पासो आनी साबारां पासोन ते वारो तो होले हे ही मोज्या उगडासा कोहुरा सगळीं उबी रावया बावार्थाचो गूट संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवी तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक हांची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा सिम्या आदारी गवळी बापान सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी जे काकुटीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूट खोर म्हणून मागता अशें बागयोन तांकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागयोन जे तिचो पोती बागयोन दौरमता बागयोन आंतून आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताची सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीचे तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेंक तोल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोलकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळताची दिश्ट घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्यान शांती सुद्दां घाल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आमच्या सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तर म्हज्या घरा यो म्हाका फावना पूण हे कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If any non-Catholics are present or persons of other faith or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतान आमी गायन घेवया. D31 पेज नंबर 64 D31. क्रिस्त शरीर सिर्फ उन ईसाई धर्म लोगों को है जिन्होंने पवित्र स्नान लिया है. अगर यहाँ कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है जिन्होंने पवित्र स्नान नहीं लिया है तो क्रिस्त शरीर ग्रहण करने के लिए सामने मत आए. Jesu yo tuyo, Baba boyni betokyo, kalsan amcha raungkyo, jivit amche bodlukyo, Godai tuji tituti, uzod amka artuji, Sotos tuzo amkadi, favoditli bolaiki, Godai tuji tituti, uzod amka artuji, Sotos tuzo amkadi, favoditli bolaiki. Jesu yo tuyo, Baba boyni betokyo, kalsan amcha raungkyo, jivit amche bodlukyo. Jesu yo tuyo, Baba boyni betokyo, kalsan amcha raungkyo, jivit amche bodlukyo. Monan
तुज्यो गोटाय विस्वासा कर्जा पेटोया जेवणा देवा बेल्याच्या मोगान मोनातिराय बावटा तुज्यो गोटाय विस्वासा कर्जा पेटोया जेवणा देवा बेल्याच्या मोगान मोगान जेजू यो तुयो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो Jesu yo tuyo Baba boyning betokyo Kalsat amcha rahukyo Jivit amche bodlukyo Sogyak amka kalkiko Tuje sarki nirmal ko Sogyak gore mogal ko Tuzo Jesu rupkar ko Sogyak amka kalki ko Tuje sarki nirmal ko Sogyak gore mogal ko Tuzo Jesu rupkar ko Mogal Jesu yo tuyo Baba boyning betokyo Kalsat amcha rahuk yo Jivit amche bodluk yo Jesu yo tuyo Baba boyning betokyo Kalsat amcha rahuk yo Jivit amche bodluk yo Gotay tuji ditugi Buzon amka har tuji Soto suzo amkani Favotitli bolaiki Gotay tuji ditugi Buzon amka har tuji Soto suzo amkani Favotitli bolaiki प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा भाग्योन तांतुनीन तुझी आणि तुझ्या पवित्र सोबेची विश्वासपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतसाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूं आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख बगूंक आमकांय फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उपकार करून बसात कळवण्यो
त्रेजेनांच्या मिसाचो वेळ एपुरी सकाळी 5:30 वाजता कोंकणी भाशेन, 6:45 इंग्लीश भाशेन, 8 वाजता 9:30 आनी 4:30 वाजता कोंकणी भाशेन. कोणाकूय मिसाची ते सॉम भेटूंक जाय ओ इगोजेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी दिवची. मिसा उपरांत 7 रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू, वेगळीं पुस्तकां आनी हेर वस्तू अदीक करून सेर्पेंत आसतलो. बायगोन सांतोनीची इमाज 4 इंचांची 7 आनी 10 कोणाक जाय जाल्यार तुमी घेवच्यो. बायगोंत आंतोनीचे इमाजी वेगवेगळे कडेन आमी दवरलेल्यो आसात. भायल्यान स्टेजी लागीं 2, बँड स्टँडान 1, कित्याक आमी ह्या वर्साक आनी 3 नव्यो हाडल्यात. हांगा 2, एक सांकिस्ती कडेन, एक हॉला कडेन, एक भायर आनी मागीर सदांच आमकां सगल्यांक आमी दुंपायतलो. फादर फ्रांसीस हांगा आनी आमचो पातकूर भायल्यान बेतलो दुंपावपाक. त्यो सगल्यो आमी दुंपायतल्यो. आतां उमाव असो हांगा आहा ती उमावंक घेतली, सायडीच्या दारांतल्यान भायर सुतली. थंय आहा ती उमावंक घेतली. ही 2 दार आहात फुडलीं, तातूंतल्यान मदल्यान कोणेंच भायर सरचें न्हय. मदलो दार लोकांक येवपाक दवरलां. हे भाशेन ही मांडावळ. हांगा सिस्टरी बी आहात, तुमी तरी उमावंक घेवंक सोदतात या बायगोंद आंतोनीचो घेयात आनी मागीर भायर सरात. ही आमची मांडावळ. आयज सांगलां ते भाशेन मांडावळ आमकांय फायद्याची आनी तुमकांय फायद्याची, सगळें टाकटीक जाता. सो ती मांडावळ आमचे कोंफरात भाव दाखयतात तें तुमी सांबाळचें. आमी जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक व्हील चॅराची फॅसिलिटी दवरल्या आनी तांकां आर्म चॅर्स घातल्यात. लोक रोखडो आपण बसतात थिंगा. सेन्स ना तुमकां ती आर्म चॅर्स सेपरात म्हूण. रोखडी आपण पयलीं बसतात. आर्म चॅर फकत दुयेंतींक आनी जाणट्यांक. तुमी मागीर कदेलांचेर बसात आनी सगल्यो सवलती घातल्यात. सगल्याक फॅन घातल्यात, व्हडले कूलर फॅन हांगाय घातल्यात, थंय घातल्यात, 2-3 TV घातल्यात आनीक एक्स्ट्रा. हे इतली बंदाबस्त केल्या आनी ते पासून ती ट्रीप जाता कित्याक लोड चड जाला. पूण आमी तुमकां बरे भाशेन मांडावळीन वांटो घेवंक हें सगलें तयार केलां. तर बरे भाशेन तुमी मांडावळ सांबाळची. 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगा आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या सिमितेरीच्या फाटल्यान. हे भाशेन आमचे कोंफरात भाव तुमकां दाखयतले. हांगा पार्क करता ती तुमी लॉक करची न्हय, कित्याक कसली इमर्जन्सी तर येत ती मागीर आमकां काडूंक मेळना. हे भाशेन तुमी ही डिसिप्लीन राखची. फादर हायसीन आनी फादर जोकींग कुमसारांत रावलेले आसात. तुमी कुमसार जावचे. सिस्टर सँड्रा आहा, तिका तुमी मेळचें, कावन्सिलींग जाय जाल्यार. ती सोमार आज तें शुक्रार पासून हांगा आसतली. मागीर फुडलो सोमार तें शुक्रार पासून ती आपलो वेळ आमचे पासत दिता. तुमी मागीर फायदो काडचो, कित्याक बरे भाशेन ती कावन्सिलींग करता आनी सगल्या जावं भुरग्यांक जावं मदले पिरायेच्यांक, काजाऱ्यांक, आंकवाऱ्यांक, दादल्यांक, बायलांक सगल्यांक तुमी तिचे कडेन वचून एपॉयंटमेंट घेवचो. जेन्ना पावस जोडटा सोत्र्यो तुमच्यो भायल्यान स्टँड्स दवरल्यात, वयर आहलेलीं सकयल दवरल्यात, कित्याक वयर मागीर आडखळ जाता. आनी हे वाटेन 2 आहात, थंय तुमचे रेनकोट्स बी लावचे. म्हाका दिसना तितलो पावस आतां कोणें मागला मातशें सुकार दवर, चड न्हय, मातशें सुकार दवर. आमच्या लोकांक इतलो पयसतान येता तांकां वांटो घेवंक. ते पासत आमी उंदू माटो आनीक एक 4थो वांटो वाडयला ते वाटेन आनी हे वाटेनूय वाडयला, कित्याक लोक चडत आहा ते पासत आमी वाडयला आनी तुमकां बऱ्यो सवलती दिवंक म्हाका खुशी. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक स्नॅक्स दवरल्यात. एक तांकां एक स्टॉल घालून दिला हांवें, कित्याक आतां बँड स्टँडान बायगोंद आंतोनीची इमाज दवरल्यात, ती कांय विकचे ना. कोणशाक स्टॉल आहा थंय वचून तांची वस्तू तुमच्यान घेवं येता. बायगोंद कार लाकुतीस आनी देवासायम पिलाय. बायगोंद कार लाकुतीस तरणाट्यांचो सांत. आनी म्हाका कोणें म्हणलें, फादर एक हाड रे, तुवें कितले स्टॅच्यू हाडल्यात, आमकां तो जायो. आनी तिणें पयलेच 50,000 दिले, पूण ताका पडटा 1.5 लाख. कोणाक दिवपाची खुशी आसा जाल्यार ओ ऑफिसांत येवन सांगचें. आनीक देवासायम पिलाय हो तामिळनाडूचो सांत आनी हो सांत ताका पवित्र सभेन डिक्लेअर केला सेंट ऑफ द लेटी, न्यू टायटल ताका दिला. आनी आमचे भारताचो नवो सांत गृहस्थी लोकांचो आस्कारी. आनी ते पासत म्हाका दिसलें हें तरी हांव श्रायन करपाचो आहा जाल्यार आमचे भारताचे सांत लेगून हांगा आसचे. ह्या मनान ताचो स्टॅच्यू ताका 1,60,000 व्हडले ते
मनशाचे सारके इतले पडटात तर तुमकां कोणाक खुशी आहा जाल्यार तुमी कितेंय तरी दिवचें. आमी आमच्या आदल्या पातकुराक फादर फ्रांसिस्काक दिनवासतांव तो आपयल्यार रोखडोच येता, ताका सांग ना म्हणो नाका, म्हाका ना म्हणो नाका, रोखडोच यो आनी ताका आयचे नुवेन आनी मागीर आनी आयचे त्रेजेन आनी आनीक 2 त्रेजनां दिल्लीं आसात ताका. सो आमी ताका दिनवासतांव इतले पयसतान वास्कुतान तो हांगा आयला ताचेर आनी ताच्या मुण्यारपणांचेर देवान आपलो विंचलो आशिर्वाद घालचो म्हणून. आनी तुमचेय पासत दिनवासतां इतलीं जाणां तुमी आयल्यात, आयज पयसतान आयल्यात, तुमचेर सगल्यांचेर बायगून आंतोनींचो आशिर्वाद घालचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पुदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुनियाच्या या दोर्मिरान भोक्तीपणान संवसार बोर्देस लोक ताका पोतातलो मान. आयच्या दिसा सोडून घेतलो सोकोसान सगळ्यांक वयतो मान. बागी वचून दोनी मोल्यान आसलो चूक नासलेले जिमान चुकीची येलो ताचे कुडीन फुगो वेराक दिवपाचो श्रेष्ठ आत्मो ताचो. ताच्या उस्पुन्यांचो बाळपण पोचेच्यो कुडी बोली केल्ले तातूंय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सोती खालासलेल्यो नव्यान दोड जाल्यो. हिसोब हांगासून कोर्टा गायोना ताच्या मनाक सोयटाचे गाडे जोडला. ताचे बागी वोत मागण्यान मेलून कापता दीर्घ मोन आसना. सारा मोती पोदी आनी मानेचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो. तो संसार चलयता तो एक जावन एकलो. मोती पोदी आनी मानेचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो. तो संसार चलयता तो एक जावन एकलो. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वेजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवाय, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा
हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत आंतून दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्याच्या बागयोंत आंतून तूं कावलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेव सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक ताचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. सांत आंतोनीच्या मालाक आमी गायन घेवया. U25 पेज नंबर 243. U25. Surya,